Reacting to trends showing BJP in the lead, Party State President Damu Naik said the results reflect growing support, especially among the young generation. He stated that issues like infiltration, governance, and stability have influenced voter sentiment and credited party workers for their sustained efforts. Naik also highlighted the role for organizational leaders, saying that their dedication on the ground has strengthened the party's reach. Speaking on South India, he noted that while regional dynamics differ, BJP is gradually expanding its footprint across states. He added that the party's journey from just 2 MPs to its current position shows steady growth, expressing confidence that the lotus will continue to bloom nationwide. Naik also credited Prime Minister Narendra Modi's leadership for boosting India's global standing and driving development. रिझल्ट आणि तीन स्टेटी तुम्ही लीड येतात. माननीय नरेंद्र मोदीजींचे त्याचबरोबर आमचे माननीय अमित शहाजी, सुनील बन्सल, मागीर सुरेंद्र अधिकारी आणि बाकीचे सगळ्यांचे ही प्रचंड मेहनत आणि त्याचबरोबर तांणी ज्या तरेन केल्ली मांडावळ आसा, मॅनेजमेंट आसा, ताजें सगळें हें फळ आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या विकासाचो जरूरत आसा आनी त्याच बरोबर चैत जें आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटा. वेस्ट बेंगलाक अनेक वर्सां ममता दिदीचें थंय मुख्यमंत्री म्हणून तिणें काम करतना जे एरोगन्सी आसतली, थंयचें घुसपेट आसतलें, त्याच बरोबर यंग जनरेशनाक तांची तें आशिल्ली नाराजी, अपीजमेंट आसतलें, हे सगळे जे विशय आसा ते सगळे विशय लोकांचे हातूंत भितर खतखत्ताले. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर पयले फावटी थंय इलेक्शन लडली त्या वेळाचेर अवघे ते हाताच्या बोटाचेर मेजपा इतले आमदार थंय निवडून आयले. सतत प्रयत्न करून ही संख्या 77चेर फाटल्या वेळाचेर पाविल्ली आनी पण आतांच्या ह्या इलेक्शनाच्या निमतान ती जवळ जवळ 200च्या घरा कडेन लागीं येवपाक लागिल्ली आसा. आनी तें सगळें जें आसा तें डेफिनेटली आमचे चाणक्य अमितजी शाह आनी तेंचे प्रचाराचे झंझावत केल्लो माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले आनी थंय आशिल्ले असंख्य कार्यकर्ते, ते कार्यकर्त्यांचे हे सगळे बळाचेर आसा. वेस्ट बेंगलान आमच्या कार्यकर्त्यांनी जें पळय कितें तें सोंसलां तें खरें म्हटल्यार शब्दान व्यक्त करपाक येना. अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरांचेर जी होळी केल्ली आसा, थंय जें चलतालें तांकां मारप, तांकां मोडून घालप, रेप करप, अशें अनेक नानाविध हे सगळें थंयच्या लोकांनी TMCच्या कार्यकर्त्यांनी दडपशाही केल्ली. त्या दडपशाहीचो हो अंत आसा. आनी म्हणून खरें म्हाका उतरां येना, भावना म्हणजे आमी जेन्ना दिल्ली वतात, बैठकींनी वतात तेन्ना आमी आयकताले कशे कशे घरांची घरां, वाड्याचे उजो घालप, कशे ते येताले आनी म्हणजे धांवत धांवत 20-25 ते लुंडी मारिल्ले ते लोक येताले आनी ते तांकां घरांतल्यान बायलां ओडून भायर काडप. ते किस्से जेन्ना आमचे हांगसरले सुद्दां जेन्ना पयलींचे आमचे सतीश धवन हांगा येवन केन्ना आमकां जेन्ना तेंचे कथन करताले न्ही, आंगार कांटो येतालो की आमच्या ह्या भारतान भितर एक अशें राज्य आसा आनी त्या राज्याचें प्रतिनिधित्व एक महिला करता आनी इतलें आसतना सुद्दां थंय जे पळय जे अत्याचार आनी जे पळय जाल्यात ते सगळे गोश्टी सगळे जनतेन अख्खे हातूंत पळयले. आतां जाता ते शिक्षीत हातूंत भितर समाजान भितर सुद्दां जे भुरगे एक्सक्लुझिवली सामके उलयताले आमचें डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हांगसर नवीन येवपाची इंडस्ट्री आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन एपीजमेंट करून अख्खो वेस्ट बेंगाल आसा तो म्हणजे जसो जणू कडेन दुसरो बांगलादेश आनी हें करपाचो प्रयत्न आशिल्लो, तो प्रयत्नाचो हो खरें म्हटल्यार जो वायट प्रवृत्ती आशिल्लो ताचो नाश असो हो. आनी मुद्दमून ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हें काम केलां, आयज खरेंच बरो दीस आसा. वेस्ट बेंगालाचे निमतान त्या भुमीचेर जशें जातात आमी आयकलां पंडीत श्यामा प्रसाद मुखर्जीची जी भुमी, त्या भुमीचेर तांची आयडियोलॉजी, तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले. त्या पंडीत श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आनी जन्मान पावन जाली त्या भुमी भितर
कमळ जें फुल्लें आनी तें सुद्दां पूर्ण बहुमतान जें आसा त्या खातीर परत एकदा ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन आनी तांच्या हातूंतल्या नेतृत्वान भितर माननीय नरेंद्र मोदीच्या विकासाची गंगा वेस्ट बेंगालानी भितर जातली आनी मोठ्या प्रमाणान थंयचो नवीन रोजगार आसतलो, थंयचें हें सगळें इन्फ्लिट्रेशन आसतलें, कितें घुसपेट आसतली ती बंद जातली. त्याच बरोबर तें उतर दिल्लें आसा माननीय अमित जी शाह तें सुद्दां सगळें फळाफूल जावन एक वेस्ट बेंगाल जो जातून भितर इतले महान प्रभुती विभूती जन्माक आयली, इतली व्यक्तिमत्व जन्माक आयली, जांचे उपन्यास बरोवपी कादंबरीकार आसतले, मागीर ज्येश्ठ श्रेश्ठ साहित्यीक आसतले, त्याच बरोबर थंय स्वातंत्र्य सैनीक आसतले, ते धगधगते एक अग्निकुंड तें तातूंत भितर काली मातेचो आशिर्वाद आनी दुर्गा मातेचो आशिर्वादान आयज हेजें व्हडलें यश आमकां मेळिल्लें आसा. आसामाकूय रिपीट जालें आसामाक कारण भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत भितर आसाम सुद्दां रिपीट जातलें हें सगळ्यांकच खबर आशिल्लें. ज्या तरेन हेमंत तातूंत ज्या शर्मा हातूंत भितर काम करपाचें केल्लें, लोकां मदीं वचप, सामान्य लोक थंय वचप आनी सामान्य लोकां भितर थंयचे लोकां भितर आपल्या प्रतिनिधित्वाचे भितर एक आपण तुमचे भितरलो अशें दाखोवन दिवपाचें काम अहमद साहेबान केल्लें आसा आनी थंय आमचें तें जैत जालें. डेफिनेटली नरेंद्र मोदीजींचे आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो विकासाचो दर आसा सगळे जगार भितर खंय तरी मंदी आसलेले सुद्दां भारतान भितर ज्या तरेन वेवस्थीतपणे सगळी परिस्थिती हाताळपाक हें आसा तातूंत भितर हें सगळें यश आसा. बेंगालाक आणि आसामाक सध्या ट्रेंडिंग चालू आहे की BJP ऑलमोस्ट जिंकले अशी. सो कशें पळयतात तुमी एकंदरीत हें? खरें म्हळ्यार माननीय नरेंद्र मोदीजी, अमित शाह, थंयचे सुनील बन्सलजी आनी बाकीचे जे सगळे सुरेंद्र अधिकारी अशा कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन तळागाळा वचून काम केलां आनी थंयचो तो एक टॅरर जो आशिल्लो आनी त्याच बरोबर अनेक वर्सां सत्ता आसतना सत्तेचो जो मद माद आनी अहंकार आशिल्लो ताका तें दिल्लें उत्तर आसा. त्याच बरोबर विकास जो आसा प्रत्येक कडेन जे थंयचे कार्यकर्तो उलयता कोणा कडेन सामान्य मनशा कडेन तेन्ना प्रत्येक कडेन ताचें एक उत्तर कितें आशिल्लें की विकास हांगा कांयच जावना प्रत्येक वेळार. तें सगळें यंग जनरेशन आसा पळय न्ही, तें यंग जनरेशनाच्या हातूंतल्यान भितर भावबोलींतल्यान भितर तें सगळें दिश्टी पडटालें, ध्येयबोलींतल्यान दिश्टी पडटालें आनी ताजो इफेक्ट अदीक मतदान आसतलें आनी डुप्लिकेशन मतांचें आसतलें, तें SIR आसतलें तें आसा किंवा बाकीचें हे सगळें इन्फ्लिट्रेशन जें आशिल्लें, सगळें घुसपेट आनी हे सगळे विशय जे आसा त्या विशयाचेर देश अस्थिर करप, सगळें राज्य अस्थिर करप जें आशिल्लें तें खंयच्यानी खंय तरी थोपोवपाक जाय आशिल्लें आनी त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्यांनी जी मेहनत घेतलेली आसा त्या मेहनतीक हो सॅल्यूट त्या मेहनतीचें फळ. गोंयचे संघटन मंत्री थंयसर आहा सतीश धोंड आहा, तेजो कितलो वांटो आहा थंयसर? डेफिनेटली तांचोय तेतितलोच म्हणजे आपले हांगसरले आपले घरदार सोडून ते वचून रावप आनी काम करप आनी तें सुद्दां पार्टीची आयडियोलॉजी आसतली, त्याच बरोबर पार्टीचें काम करपाची तरा आसा ती तरा आयज पासून अनेक कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन जोपासलेली आसा म्हणून आमी आयज ही फळां आमी खातात. तामिळनाडू आणि केरळा तितले तुमकां हें जावंक ना, सो कशें पळयता हें? एक प्रत्येक राज्याचें डेमोग्राफीक आनी सोशल राजकारण वेगळें आसता. थंयच्या लोकांचो अनेक वर्सां आशिल्लो कल आनी लेफ्टिस्टांचें राजकारण आनी त्याच बरोबर तांचे बाकीच्या हातूंत तांकां पळोवपाचो तांचो दृश्टिकोण हाजेर अवलंबून आसा. पण स्टॅलिनाचें राजकारण थंय इतलें लोकांक मारक आशिल्लें ती बेबंदशाही आनी दादागिरी आनी त्याच बरोबर सरकाराक न जुमानता करता ती एरोगन्स ताका दिल्लें उत्तर थंय आसा. आनी नवीन जी पार्टी आसा तलपतीची ती इतले हातूंत भितर सामकी सामान्य लोकां मदल्यान इतले मुखार पावतली अशेंपणें धरून आसली ती जाल्ली आसा. सावथ इंडियेक पळयत जाल्यार BJP तितले लोक हे करिना अजून मेरेन. कितें कारण आसतलें की सावथाचे हळू आमी येवपाक लागल्यात न्ही. भारतीय जनता पार्टी ही तशी पळोवपाक गेल्यार 1980 जेन्ना 2 खासदार आशिल्ले थंयच्यान सुरू जालें न्ही. 2 खासदारा वयल्यान प्रत्येक कडेन
आणि ते हळू पर्क्युलेट जाता. कारण कदाचित येणाऱ्या फुडले 5 वर्सां किंवा आनी 10 वर्सां लागत. पण हे निश्चितपणे ते थंय सुद्दां कमळ सगळे कडेन फुलतलें. जें वेस्ट बेंगलाक आतां 15 वर्सांनी फुल्लें, 15-20 वर्सांनी. ताचे पयलीं त्या हातून नाशिल्लें. सो हें सगळें जें आसा तें एकंदर जें चित्र आसा तें सगळें हॅप्पी आशादायी चित्र आसा. देश एक सुरक्षीत हातान आसा आनी तो फुडें वता. सो फुडले 15 वर्सां आमी म्हणूं शकता की अख्खी इंडिया BJP मय जातली. जावंकूच जाय. कारण BJP म्हटल्यारच विकास, BJP म्हटल्यारच एक आशा. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर आज पर्यंत जो जाल्लो जो नॅशनल न्ही इंटरनॅशनल स्तराचेर भारताचो दबदबो आतां सगळ्यांची राजकारण पयलीं पासून जें चलता तें तितलेंच कारणीभूत आनी तें मुखार व्हरपाचें काम माननीय नरेंद्र मोदीजीन वेवस्थीतपणे केल्लें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.